9 फेब्रुवारी 2015 साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड कंपनीन वास्कोतल्या बर्थ नंबर 5A आणि 6A ची कॅपॅसिटी वाढवून दिवची म्हणून पर्यावरण आणि राना मंत्रालयाक अर्ज केल्लो. मंत्रालयाच्या तज्ञांच्या मूल्यांकन समिती मुखार तो आशिल्लो, पूण मंत्रालयान गोंयचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान फायनल करूंक नाशिल्ल्यान आनी हे काम जो मेरेन जायना तो मेरेन कसलेच एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवपाचे ना म्हूण दिल्लीच्या NGTन 22 नोव्हेंबर 2017 दिल्ले ऑर्डरीत मंत्रालयाक निर्देश दिल्ल्यान साऊथ वेस्ट पोर्टाचो प्रस्ताव तस्सो पडला. NGTची ही ऑर्डर याचिकादार JSWक लागू जायना, कित्याक तर कंपनी नवो प्रकल्प उबारूंक सोदिना. आदल्यो गजाली सुदारून बर्थाची कॅपॅसिटी वाडोवंक सोदता म्हूण कंपनीन दावो केला. हायकोर्टान मंत्रालयाक नोटीस धाडून सोमार मेरेन जाप मागल्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कन्सेंट टू ऑपरेट रद्द केल्या उपरांतूय हायकोर्टान जिंदालाच्या साऊथ वेस्ट पोर्ट कंपनीक कोळशाचे 2 कार्गो बोटी वाटेर आसा म्हूण सांगिल्ल्यान बर्थ नंबर 5A आणि 6A चेर हाडून खाली करपाक मंजुरी दिल्ली. पूण आतां कंपनी तातूंत सूट सोदता. त्यो बोटी दर्यांत आडकल्यो म्हूण सांगून त्या बदला दुसरे बोटींतलो म्हाल खाली करूंक सोदता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हायकोर्टान हाचेर कितें भुमिका घेता ताचेर कंपनीच्या अर्जाचो फुडार. हायकोर्टान केस बुधवारा दवरल्या. एके वटेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कन्सेंट रद्द केला, जाल्यार दुसरे वटेन NGTचे कोस्ट झोनांतल्या बांदकामाचेर निर्बंध. इतले आसतनाय कंपनी दोगांकूय कडेक दवरून हायकोर्टांतल्यान प्लान चालीक लावंक सोदता इतले खरे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.